नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। काणकोणा मल्लिकार्जुन शाळेतल्या भुरग्यांक मदल्या सुटयेच्या खाणांतल्यान वीक बादा। 5वी सवेच्या 101 भुरग्यांक बादले जेवण। सरकारान मागलो FDA कडेन अहवाल। शूटिंगवाले आनी पणजेकारां मदीं पेटले। कांपालावेले लोक म्हणटात शूटिंगवाले करतात ती घाण जाग्यार घालपाक डोनेशनां घेतात, दिवंक नाका जाल्यार तांणी दुसरे कडेन वचचें। गोंयांत ड्रग्स वेव्हार आनी पुलिसांचो व्यापूय वाडटा। 6 म्हयन्यांतल्या पुलिसांच्या धाडीवेल्यान चित्र उक्ताडार। पोरू 48 लाखांचे, अंदू जून मेरेनूच 34 लाखांचे ड्रग्स जप्त। शेकवाले मागतात 10 वर्सां खातीर शेकाचें लायसन। मोरजे, मांद्र्या, कासवांक लागून शेकांचेर बंदी म्हणून बेजार। शेकवाले म्हणटात ड्रग्सा वेल्यान विनाकारण बदनामी। आनी इंजिनियराची गडगंज नोकरी सोडून श्रीमान पेडणेकार गेलो लष्करांत, जालो लेफ्टनंट। श्रीमानाचो सभापतीचे हस्तुकी परवरे अनाहत मंडळान केलो भोवमान। खबर विस्तारान। काणकोणा मल्लिकार्जुन शाळेतल्या भुरग्यांक मदल्या सुटयेच्या खाणान वीक बादा जाली। 5वी आनी 6वीच्या 86 भुरग्यांक खाण बादले। भुरगीं वोखपाक लागलीं। तातूंतले 8 जाणांक चडूच त्रास जावंक लागिल्ल्यान हॉस्पिसियोत धाडची पडलीं। खाणांत मोठे मूस मेळ्ळे। किनळेचे ओमकार सेल्फ हेल्प ग्रुपाची संध्या देसाय थंय खाण हाडटा। जिल्लोधिकारी अगरवालान वचून पळोवणी करून FDA कडच्यान अहवाल मागला। FDAच्या अहवाला प्रमाण कारवाय जातली अशें प्रभारी मुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाक सांगलें। मिड डे मिलाच्या खाणांत काणकोणच्या मल्लिकार्जुन शाळेतल्या भुरग्यांक मोठे मूस मेळ्ळे। किनळे काणकोणचे ओंकार सेल्फ हेल्प ग्रुपाची संध्या देसाय थंय खाण हाडटा। भुरग्यांक खाणा उपरांत ओकारे येवंक लागले। 11 भुरग्यांक काणकोण कम्युनिटी भलायकी केंद्रांत घालचे पडले। घडला ते कानार पडटनाच दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी ND अगरवाल, काणकोणचो मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी सुवातेर वचून पळोवणी केली। खाणांत कितें पडलां म्हूण भुरग्यांनी एके शिक्षकाक पयलींच सांगिल्लें, पूण तिणें तांकां फाफुडलीं। मागीर तुमी कितें केलें? आमी भाजी काडली, भाजी किडशी काळी काळी आशिल्ली चमच्यान आमी वयर काडून पयलें ना। कोणाक दाखयली? आमी माश्याक दाखयली आनी न वाडटाली पळय ती भाजी ती हेका दाखयली। मागीर ती म्हणून लागली गाजराची वयली साल आसतली ती घुसल्या म्हणून सांगलें। मागीर ती धांवून पयलें की ती मातीशी जाली। भुरग्यांची भलायकी इबाडिल्ली पळोवन शेकड्यांनी लोक शाळे कडेन जमले। खाण पावोवपी संध्या देसायाक अटक करची म्हूण पालक मागतात। मिड डे मील येवजण सरकारान बंद करची म्हूण पालक मागतात। तितून चिचे पालो असो आसलो आनी एक गुरमुडो आसलो तो ऑलरेडी बॉयल जाला आसा का आतां पडला? ना 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 तितून ऑलरेडी बॉयल जावन पांय बी दिश्टी पडटा आनी ऑलरेडी मामलेदारा गाडी आहा बंद करची म्हणून गव्हर्मेंटान आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हें करता भुरग्यांक त्रास जाता कोण सप्लाय करता फूड भुरग्यांक ते बंद करचें गव्हर्मेंटान आनी हेची एक्शन त्या कॉन्ट्रॅक्टराची घेवची। कोण तो आमकां आजून खबर ना, स्कुलाक खबर आसतलें पूण तेजेर एक्शन जावंक जाय। संध्या म्हणटा हें खाण तिणें हेर शाळांनी दिल्लें पूण थंय कसलीच कागाळ ना। काय एक फोन केला वास्कोच्यान की प्रुडंटाचेर अशें आयलां म्हणून हांवें प्रुडंट लावन पळयलें। प्रुडंट लायल्यार खरें सकयल हेडींग येता मल्लिकार्जुन हायस्कुलान अमूक अमूक विषबाधा जाली, पॉयझन जालें अशें म्हणून। पळय हें कोणी भुरग्यांक शिकोवन पालक आसा किंवा आनी कोण आसा जावं भुरगीं आजकाल न्ही बेश्टीच कोणी सांगलें कितें म्हणजे भुरग्यांक कळना म्हणटा खंय कितें चुकलां जावं कितें जालां तें सांगूंक शकना। पण पॉयझन जर जालां जाल्यार हे इतक्या शाळांनी जाल्लेलो एक्सेप्ट करपाक शकताले, हितूर पॉयझन जावंक ना एक्सेप्ट करपाक शकना। तुमी सांगपाचें उद्देश पॉयझन कोणी तरी कितें तरी अशेंच सारकें जालें ना। हांव तें सुद्दां म्हणूंक शकना, कोणी तरी म्हणूंकय शकना। हें आतां कितें तें मल्लिकार्जुन देवाक खबर। आनी हांव इतकेंच म्हणटा की हेजी निशा तुमी करची। हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाच्या दोतोरांचो एक पंगड ताकतिकेन काणकोणा गेलो। हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत 8 भुरग्यांक हाडिल्लीं। तांची भलायकी बरी आसा म्हूण तांकां परत घरा धाडलीं, पूण उपरांत तांकां परत बरें ना जालें। तातूंतलीं कांय भुरगीं घरा वतकीच परत बरी ना जालीं। 8 भुरगीं आयिल्लीं। वी हॅव गिवन ट्रिटमेंट टू ऑल ऑफ देम, ऑल आर फायन, नथींग टू वरी, दे एब्सोल्युटली फायन। पेशंट पळयले, फर्स्ट एड दिली, कोणाक कितें मेडिसीन जाय तांकां दिलें। आतां पेशंट आमी त्या एम्ब्युलन्सान बॅक टू हितून धाडटा काणकोणा। खाणाचो नमुनो घेवपाक FDAचो पंगड सुवातेर पावलो। FDAच्या अधिकाऱ्यांनी खाण दिवप्यांचे रांदची कुडीची पळोवणी केली, मात रांदचे कूड नितळ आशिल्ली।
तांचो अहवाल येतकच कारवाय जातली अशें प्रभारी मुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाक सांगलें. जे फूड इन्स्पेक्टर्स आसा तांकां थंय धाडिल्ले गेले आसा, ते सगळे रिपोर्ट तयार करतले आनी गव्हर्मेंटाक धाडून दितले FDAचे. फाल्यां सकाळ पर्यंत मेळपाक जाय, कारण ते सगळे टेस्टिंग आसता, जे लॅबोरेटरी टेस्टिंग करचे पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजेकार आनी शुटिंगवाल्यां मदलें केस्तांव चडार पडलां. बुधवारा सांजे शुटिंगवाल्यांनी पत्रकार परिशद घेवन कांपावले लोक खंडणी मागतात असो आरोप केल्लो. बिरेस्तारा कांपालकार मुखार सरले. शुटिंगवाले घाण करतात ती निवळ करपाक आमी डोनेशन घेतात ही गजाल तांणी मान्य केली. मात ते दिवपाक नाका जाल्यार दुसरे कडेन वचून शुटिंग करचें अशें तांणी सांगलें. लायन प्रोड्युसर्सच्या ह्या बायटीन नगरसेवक कबीर माखीजा पिंटो आनी कांपाल वाठारांतल्या लोकांची काळी कर्तुबां उक्ताडार हाडलीं. आज जो मेरा 50-60 लाख जो मेरा प्रोड्यूसर का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका जवाबदारी कौन लेगा? मेयर ले रहा है. मेयर बोलता है मैं यहाँ का ओनर हूँ, कबीर बोलता है मैं यहाँ का भड़कार हूँ. तो किसको पैसा बांटने का है? कांपाल वाठारांत शुटिंग करपाक परवानगी दितना पणजे महापालिका आमकां केन्नाच विश्वासांत घेना अशें कांपाल वाठारांतल्या लोकांचें म्हणणें आसा. शुटिंग करप्यां कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याचें तांणी मानून घेतलां. And it was decided to accept a donation on behalf of the association with an official receipt to be given so that the proceeds could be used to do up the facades of the houses and the surroundings, as the ad industry was deriving benefit from the houses of private owners. We find this very fair. आमी खंडणी घेतात अशें फिल्म निर्मात्याक दिसता जाल्यार तांणी शुटिंग करपाक हेर सुवात सोदची अशें ह्या लोकांचें म्हणणें. Giving a donation to the association for maintenance of the area which will ultimately benefit them too amounts to extortion. We would sincerely advise them to find any other location and leave the Kampal heritage area. इतल्या मजगती शुटिंगा खातीर पयशे घेवपी नगरसेवकाचेर कारवाय करची अशी मागणी करून नगरसेवकांनी महापौर सुरेंद्र फुर्तादाक घेराव घालो. No shooting will take place in Panjim till the matter is solved. I will not buckle under any pressure now. Till we take a special meeting and till it is decided who's taking money, because one of the fellows said that there are phone calls coming from CCP office. हमको चाय पानी कहीं का ना म्हणून. Let the film fraternity write to the police department. They're saying that these people are taking money from us. Then let something come out, no? Then we can take action. खंडणी वसूल करपाचे असले प्रकार ह्या मुखार चलचे ना अशी शिटकावणी पणजे महापालिका आनी गोंय मनरिजवण सोसायटीक दिल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी देवेंद्र गांवकार. गोंयांत ड्रग्सांचो वेव्हार आनी बरोबर ड्रग्स विरोधी पुलिसांचो व्यापूय वाडटा. अंदू पुलिसांनी वेगवेगळे कडेन धाडी घालून जप्त केले ड्रग्साचे प्रमाण ही गजाल दाखयता. पुराय वर्सा ANC पुलिसांनी 48 लाखांचे ड्रग्स धरिले, जाल्यार फाटले फक्त 6 म्हयन्यांत पुलिसांनी 34 लाखांचे ड्रग्स धरल्या. म्हणजे डिसेंबर सोंपता म्हळ्यार आंकडो बरोच वयर पावयता. म्हत्वाचें म्हळ्यार वर्साक चडश्यो केसी दर्यादेग वाठारांनी नोंद जाताल्यो. त्यो ड्रग्साच्यो केशी आतां राजधानी पणजेंतूय जावंक लागल्यात. पळयात रिपोर्ट. ड्रग्स विरोधी पोलिसांनी चालू वर्साच्या पहिल्या 6 म्हयन्यांत ड्रग्साच्या 6 केसींची नोंद केल्या. ह्या 6 केसींनी मेळून 33,92,000 ड्रग्स जप्त केल्यात. 218 किलो गांजा जाल्यार 22 किलो चरस जप्त केला. ड्रग्स विरोधी पंगडा वांगडाच हेर पुलीस स्टेशनांनी 3 लाखाचे ड्रग्स जप्त केल्यात. तातूंत 2.18 किलो चरस, 634 ग्रॅम गांजा आनी 19.5 ग्रॅम कोकेनाचो आस्पाव आसा. ड्रग्साच्या ह्या धंद्यान चड करून नेपाळी लोक घुसपल्यात अशें ड्रग्स विरोधी पंगडान केल्ल्या अटकेवेल्यान दिसून येता. चालू वर्सा 3 नेपाळी नागरिकांक अटक केल्या. फाटल्या वर्सा एकाय नेपाळी नागरिकाक अटक जावंक नासली. ANCन 3 भारतीय आनी एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केल्या. हेर पुलीस स्टेशनांचेर अटक जाल्ल्या लोकां मदीं 8 भारतीय, 2 दक्षिण आफ्रिकन आनी एका रशियनाचो आस्पाव आसा. ड्रग्साचो धंदो बरोच वाडिल्ल्यान पुलिसांचें कामूय वाडलां. 2012 वर्सा ANCन बऱ्याच सुवातींचेर धाड घालून सुमार 47 लाखांची घोळी वखदां जप्त केल्ली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.